नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबऱ्यो। ज्या सुटके झुजाऱ्यांच्या घरात एकलोय सरकारी कर्मचारी ना तांच्या भुरग्यांक आता सरकारी नोकरेत प्राधान्य मेळटले। सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपी योजनेत बदल जाला। सुधारित योजनेची अधिसुचोवणी गृहफाट्यान जारी केल्या। गोय विद्यापीठाच्या विज्ञानाच्या सहाय्यक प्राध्यापक पदा खातीर ओबीसी आणि एसटी पदां रद्द केल्ल्यान आणि 15 वर्सांचो रहिवासो दाखलो तशेंच कोंकणीची सक्ती फाटी घेतिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान घालो कुलगुरूंक घेराव। पदा खातीर फाल्यां जावपी थेट मुलाखत विद्यापीठा कडल्यान स्थगीत। राज्यात 24 वरां सरासरी 1.98 इंच पावसाची नोंद। मडगाव 4.26 इंच, फोंड्या 3.88 इंच, साखळे 3.74 इंच, पेडण्या 3.37 इंच पावस। 1 जून ते 17 ऑक्टोबर या काळात सरासरी 182.17 इंच पावसाची नोंद। आयज आनी फाल्यां पावसाची शक्यता, हवामान खात्याकडल्यान येल्लो अलर्ट जारी। आयज आनी फाल्यां पावसाची शक्यता, हवामान खात्याकडल्यान येल्लो अलर्ट जारी। राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना खाला भलायकी खाते वेगवेगळ्या 25 पदां खातीर 138 पदांची भरती करतले। सगळी पदां एका वर्साच्या कंत्राटाचेर भरतले। उमेदवाराकडेन पदा प्रमाण गरजेची शिक्षणीक पात्रता आसपाक जाय। इच्छुक आनी पात्र उमेदवारांनी 27 ऑक्टोबर मेरेन ऑनलायन अर्ज भरपाचें आवाहन भलायकी खात्यान केलां। तीस उजगांवच्या व्हाळाक आयिल्ल्या हुंवारांत काल दर्शन संतोष नार्वेकार हो भुरगो व्हांवून गेलो। काल रातभर ताचो शोध घेताले। आयज एमआरएफ कंपनी लागसार ताची कूड सापडली। आगरवाड्यावयल्या सीस्कॅप वॉटरफ्रंटच्या लागसार शापोरा न्हंयेत रातच्या काळखाचो फायदो घेवन व्हडा प्रमाणात रेंव उसपप चल्ला। अशा बेकायदेशीर रेंव उसप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी जाता। गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून दर्याच्या उदकाचे पातळेंत वाड जाल्या। हाचो फटको दर्या देगे लागसार उबारिल्ल्या शेकांक बसला। शेकांनी उदक गेल्ल्यान शेक धन्यांक बरेच लुकसाण जाला।